आयचे व्हिडिओन आम्ही पळयतले वालंकनी इंपेरियल लॉन्च लंडन ऑन्सलो आणि हांगासर कितें कितें मेळटा ते तुम्ही हे व्हिडिओन आयज पळयतले आणि जाता तितले माहिती तुमकां हे व्हिडिओन मेळटले. बरें आतां म्हूण सारकी लोकांची लुटी पडटा फकत विकेंडाक. तर वेलकम टू वेलंकनी इंपेरियल लॉन्च. आयज हांव हॉन्सलो वचपाक लागला कित्याक म्हणजे हॉन्सलोन एक ब्रँड न्यू रेस्टॉरंट ओपन जाला. खूब आयकलां रेस्टॉरंटा बद्दल की भरपूर बिजी आसता खंय, भरपूर गर्दी आसता खंय, लोकांक बसपाक सीट मेळना खंय. गोंयचें रेस्टॉरंट आतां ह्या म्हटल्यार वचून पळोवया आतां. भरपूर गर्दी उरता खंय, ताका लागून हे पळोवपा लागून हांव येयला हॉन्सलो व्हरता तुमकां आयज. आनी वयताना मातशें ट्रॅव्हल व्हिडिओय पळयात. सगळो व्हिडिओ तुमकां वेवस्थीत पळोवपाक मेळटले. वेलंकनी इंपेरियल लॉन्ज म्हणून ब्रँड न्यू रेस्टॉरंट ओपन जाला आनी हांगाचे थाली खंय एकदम बरें जाता. तेच पळोवपाक आनी तेच खावपाक म्हणून हांव वचपाक लागला आतां. आनी तुमकांय दाखयता हांगासर कितें मेळटा कितें ना तें. तर हे रेस्टॉरंट खंय आसा, पार्किंग खंय करप आनी फ्री पार्किंग खंय मेळटले हे सगळे तुमी आजूबाजून पळयतले. तर आजूबाजून तर मातशें तुमी भोंवन मातशें पळयतले न्ही आजूबाजून अशें ड्रायव्ह करून. ते खुबशे गल्ली आहा थंयसर तुमकां फ्री पार्किंगाचे जागो मेळटले. फ्री पार्किंग फ्रेश गोवन उर्राक आहा हांगासर. आतां उर्राक नॉर्मली सिजनान येता. आतां हांचे कडेन केन्ना केन्ना एवेलेबल आहा ते पळोवया. वेलकम टू कोंकणी टीव्ही तुमकां सगळ्यांक. आनी आयच्या एपिसोडान हांव येयला वेलंकनी इंपेरियल लॉन्ज म्हणटा थिंगा रेस्टॉरंट हे. पण पयसून जर तुमी बोर्ड पळयलें न्ही इंपेरियल बार एंड कॅफे म्हणून अशें दिसतलें तुमकां. बट द नांव हेजें इंपेरियल वेलंकनी इंपेरियल लॉन्ज एक्चुली रेस्टॉरंट. आतां हांगासर कितें कितें मेळटलें कितें कितें ना तें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी विकेंडान चड गर्दी उरता आनी आतां क्वायट टायम पळोवंक येयला कित्याक चड गर्दी आसा जाल्यार येवन व्हिडिओ केल्यार मातशें डिस्टर्बन्स जाता आनी सारकें कामां जायना. भितर वचून पळोवया कितें आहा हेंचे कडेन. भितर सरतात तुमकां हांगासर पॅटीस बिडीस दिश्टी पडटले. आतां तेय टेस्ट करून पळोवया आमी. भितर येतात. जेवणाचो बरो वास येयलो म्हाका. सिटींग अरेंजमेंट हे ते सगळे पळयात. सॅटर्डे संडे तुमकां बुकींग केल्यार बरें पण डायरेक्ट येवन पळयात. खुबशे लोक येवन परतून गेल्ले आसा. तर वेलकम टू वेलंकनी इंपेरियल लॉन्ज. भायल्यान ते पयले मातशें वेगळे तशें दिसतले आनी आतां भितर येवन आमी पळोवया जेवण कितें कितें मेळटा तें पळोवया. जाता तितली म्हायती तुमकां हांगासर मेळटली. तर हे बार सांजचे फूल बिजी उरतले. आतां क्वायट टायम एज जशें हांवें सांगलां. आनी हे तेंचे स्टाफ आनी सगळ्यांक मेळया आमी. आनी हांगासर तुमकां ड्रिंक्स हे सगळें आहा. डेकोरेशन पळयात रेस्टॉरंटाचें. व्ह्यूज भितर येयले काय न्ही एकदम वेलकम अशें दिसपा जाय. अशें पळोवपाक एकदम बरें वातावरण बरें उरता. आनी जेन्ना एकदम भितर येयल्ले भशेन बरें साफ सफाई दिसता पळय हिंगा अशें चकाचक तेन्ना एकदम वेगळोच. आतां हे लेवलाचेर आमचे गोंयचे रेस्टॉरंट आहा हांगासर. हांगाचे लुक्स पळयात तुमकां वेवस्थीत फूल रेस्टॉरंट दाखयता हांव. वेलकम टू वेलंकनी इंपेरियल लॉन्ज जेंटलमॅन एंड लेडीज. आतां भितर आमी किचनान बी या आनी कोण कोण शेफ आहा तांकां बी मेळया. आनी तुमी सुशेगाद बसून थंय तुमचें जेवण एन्जॉय करता आसतना हांगासर लायव्ह म्युजीक परफॉर्मन्स तुमकां पळोवंक मेळटले. आनी एक झलक दाखयता तुमकां. आयतारा येवपाचें ट्राय करता. शेनवारा आयतारा येवपाचें ट्राय करता. बिजी उरता हांव. जेन्ना टायम मेळटा ते भशेन हांव येता हांगासर. तर हांगाचे स्टाफाक विचारया आमी खंयच्या टायमार येयल्यार बरें आनी खंयच्या टायमार कितें करपा जाय म्हटल्यार बुकींग करपा जाय काय कितें. आनी तांकां चड म्हायती उरतले तांकां विचारया आमी. तर आमचे कडेन बाय आहा ताका कोंकणी येना आमी हिंदी उलयतले. क्या नाम बताया आपने आपका? हरप्रीत. पंजाबी है और हिंदी में बोलेंगे, मतलब काफ़ी लोगों को हिंदी आती है। इनका
कोकणी आहे ना तर हिंदी उलयतले. तो हरप्रीत जी कैसे हैं आप आज? बस बढ़िया, आप बताइए. अच्छा आप पंजाब से हैं? नहीं, दिल्ली. दिल्ली. अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब रेस्टोरेंट के बारे में. ये कितना महीना हो गया है रेस्टोरेंट ओपन होके? अप्रॉक्स 6 months. 6 महीने हो गए. 6-7 months हो चुके हैं. और आप 6 महीने से यहाँ पर हैं? आई एम वर्किंग हियर, लाइक मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ. जब ही ओपन हुआ था नेक्स्ट डे लाइक स्टार्टिंग. नेक्स्ट डे लाइक स्टार्टिंग. सो कैसा है एटमॉस्फेयर, कैसा है आपके हिसाब से, कैसा एटमॉस्फेयर है? एटमोसफेयर यहाँ अच्छा है. लाइक मोस्टली पीपल यहाँ पर दूर से आते हैं, स्विंडन वगैरह से, रेडिंग वगैरह से थालीस के लिए. हाँ. स्पेशलिटी हमारे आपके यहाँ के मतलब इंडो चाइनीज में 3-4 आइटम्स हैं. हाँ. लाइक ड्रैगन चिकन, थाई पाई चिकन, हाँ. एंड लाइक पीपल come for a thali as well. Like we have like four kind of thalis. अच्छा. We can say like Bangla thali, Chonak thali, हाँ. special thali. आणि मायकल बावन बी हा हांगासर सपोर्ट करपाक आणि मॅनेजमेंट टिमान मायकल बावेन येतलो. तर मायकल बाब केसो आहा बाय? कितें खबर? गुड. सांगपा खबर. आनी तशेंच इंडो चायनीसूय बरें जाता. इंडो आनी चायनीज बरें जाता म्हूण सारकी लोकांची लुटी पडटा फकत विकेंडाक. जाय तो लोक जेवण बरें जाता, सर्वीस जेवण. बरी हय. आहा, स्टाफूय बरो आहा. आहा, टेस्टूय बरो आहा, आनी ड्रिंक्सूय मेळटाय न्हू. चडांत चड खपी वस्तू कितें हांगासर? चडांत चड वयता म्हणटा ती थाली सारकी थाली. चड लूट पडटा. आणि थाली थालीचे तर- डिफरन्स आहा चड? म्हणजे कसली थाली आहे? थाली आमको बांगडा थाली वय. आहा, चोणक थाली आहा, हा. प्रॉन्स थाली आहा, हा. आनी मागीर स्पेशल थाली आहा आमकडे किंगफिशाची. किंगफिशर तितून चेरीस वयता तुका, तोराशीर वयता, आनी हा. मागीर तुका हेंक पाऱ्या वयता. हां. सो एक स्पेशल थाली एश केल्या. ओके अशें. तशीच आमची की पॉफ्रेट थाली आहा. हां पॉफ्रेट थाली पॉफ्रेट आहे. थाली आहा. ओके. रेशाद पॉफ्रेट ओ प्लेन पॉफ्रेट तुका एश कोन्न सिल्वर पॉफ्रेट थाली आहा. आणि बुकींग करून येयल्यार बरें म्हणटा तूं पयलें? आतां सद्या लूट पडटा तशें करून बुकींग करून येयल्यार बरें, कित्याक नाजाल्यार भायल्यान रावपाक आनी हांगा गरमी पडटा. हय. सो एक बुकींग करून जाल्यार आमकां आयडिया मेळटली कितून हय. लोक येतलो आनी कितें. सो हा. सडनली सगळो लोक येयल्यार मातशी सर्विसूय स्लो जाता. हय. ते एक्सपेक्ट आसना न्हू. हम्म. लास्ट टायम भरपूर त्रास जाले, स्टाफाकूय त्रास जाले, लोकांकूय त्रास जाले. हा. बट मॅनेज केला आमी तोहें. म्हणजे फंक्शन आसल्यार कशें मॅनेज करता? म्हटल्यार एक व्हडले ग्रूप तुमी घेता काय? ना फंक्शन म्हणजे धाकटे मॅक्झिमम 70 पिपल घेताय. 70. तेदो आम नोटीस घेताय की हा. बंद आसतलें आखे फूल गेली जाल्यार. ओके. नाजाल्यार ऑद सायडी आम फंक्शन करताय, हाफ सायड आला काट करताय. आनी चड चिल्लूट कितें जाता हिंगा लायव्ह म्युजीक करता आमी, करोके करताय. ओके. 1 man 2 man बँड आसता. हां. सो लोकांक आमचे गोंयचे कशें फील जाता. सद्या हिंगा अजून कोणें रेस्टॉरंटाक म्युजीक गायलो हांवें पळयलो ना. हां. बट आमचे हिंगा रेस्टॉरंट कमेस केला 1 man 2 man. सो इट्स गुड, लायक इट्स लायक गोंयची भाशा. आमी गोंय कितको आसताय, बसताय, बरी म्युजीक आयकताय, डिनर करताय. सो तसो हय. एनवायरमेंट सगळो आख्खो गोंयचो कसो दिसता. हम्म. तसोच आमचो स्टाफूय गोंयचो आहा, थोडो इंदेचो आहा, हय. आनी आमचे किचनाकूय स्टाफ गोंयचो आहा, जे रांदता ते थोडे भायले आहाय. सो इट्स गुड. तर रांदपी आतां तुमचे गोंयचे शेफ ओ? गोवन रांदता आमचे गोंयची लोक, ओके गोंयचे शेफ आहा. ओके. आनी इंडो चायनीसा आमचो बॉम्बेचो आहा शेफ, ओके. आनी एकलो नेपाली आहा. ओके. ड्रिंक्स म्हटल्यार कितें जोय आमी ड्रिंक्स कितें आहा होय तें? ड्रिंक्साचो पळय, ड्रिंक्सा आमकां जायते आहा. अरे बाब नांव कितें गेलें? जयसन न्हू? गोंया खूंय? चिंचणी. तर ड्रिंक्स केसो ड्रिंक्स तूं म्हाका ड्रायव्हिंग करपा जाय. अल्कोहोल घालना का? कोकम. कोकण कलश. ओके. कोकम क्रश कर. ओके. चल. टॉयलेट हांगासर आसा. पयलीं आमी किचनान या आनी किचन पळोवया वातावरण कशें आहा तुमकां दाखयता. कितलो उजवड पळोवया किचनान. त्या भाशेन बरें दिसता एकदम. ते गोंयांत बिची कडेन येयल्ले भशेन दिसता म्हाका पळोवपाक आतां. इतलो उजवड आहा आनी स्पेशियस आहा. सगळे भाजी पालो बी एकदम व्यवस्थीत मांडलेले आहा आनी त्या सारके त्या भाशेन सगळें
भाजीपालो बीन एकदम व्यवस्थित मांडलेले आहा. आता आमी जेवण आमचे जे ऑर्डर केला न्ही ते प्रिपरेशन दाखयता तुमकां एक झटपट. आनी इंडो चायनीज बी आहा हिंगा. इंडो चायनीज बी बरे वडी आयज. आनी थाली पळोवया थालीन कितें कितें. म्हाजी स्पेशल तुमकां दाखयता थाली. म्हाजे स्पेशल किंगफीश आनी चणकूय हांव ओडटा केन्ना केन्ना. बांगडे सगळेच थाली स्पेशलूच म्हाजे. तेतूंतले एक म्हणजे चडान चड जे फर्स्ट चॉयस म्हटल्यार किंगफीश. तर पळोवया आमी. हे आतां किचन हांगाचें वातावरण पळयात एकदम बरें वातावरण आहा. आनी जाता जाल्यार बिजी मुवमेंट बी तुमकां शूट करून दाखयतलो हांव. गोवन विनिगर बी सगळें दिश्टी पडटा हांगासर. गोंयचे बरो बरो वास येयलो हांगासर. आतां जेवण आमचें हांगासर तयार जावपाक लागला. थाली प्रिपेरेशन आनी सायड डीश हांवें ऑर्डर केला तें सगळें हांगासर प्रिपेरेशन तुमकां स्वता दाखयता हांगासर. आतां जेवण कशें तयार करता तुमी पळयात. लायव्ह शो हांगासर. हे रेड ड्रॅगन चिकन तयार जावपाक लागला हांगासर. आनी दुसऱ्या सायडीन आमचें गोंयचें जेवण जावपाक लागलां. इतले फटाफट पळयात. दळदळ एकदम आलाकाट येता न्ही. हे आलाकाट ऑर्डर आतां. आनी हिंगासर रेशाद पॉम्फ्रेट रेशाद. एका सायडीन गोवन रेशाद पॉम्फ्रेट जावपाक लागला आनी दुसरे सायडीन चायनीज जावपाक लागला. जेवणाचो एकदम घमघमाट वास. कितें खावंक कितें नाका. पयलीं आमी गोवन जेवण एन्जॉय करया आनी मागीर चायनीज जागे पोटान जावपाक जाल्यार इंडो चायनीज बी ट्राय करया. इंडो चायनीज बी हांगासर बरें मेळटा म्हणून आयकलां हांवें. आनी पळयात तुमी पळयत रावा आनी पळयत रावा. कोंकणी टी व्ही मजा येवपाची आयकलां सांजचे. पळय हाका म्हणटा मी जंपला. म्हणजे तयारी सगळे सामुग्री हे भशेन कट करून दवरलेले आसता. जेवण ही ऑर्डर येयले उपरांत धडाधड मारप. आनी हे रेड ड्रॅगन चिकन पळयात तयार एकदम पळयता तोंडासून उदक सोडपा सारकें. वास बी एकदम तडतडीत घमाघम येवपाक लागला. वयल्यान शेषमिशीड घातले. लुक्स पळयात. हय 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 कितले लोकांनी तोंडाक उदक येयले कमेंट सेक्शनान बरयात आं. आनी हांगासर रेशाद एकदम जालो तयार माया परतो. मी आतां थाली प्रिपेरेशन करता तें दाखयता तुमकां. सगळे वाट्यो मांडून एकदम कितें कितें पळयात सगळे तयारी. सोल कडी, सालाड, कांद्याचें सालाड, किसमूर, लोणचें आनी हे चेरीज आनी हे सुकें नुस्तें. केळीचें पान धरून एकदम वेवस्थीत नुस्तें दवरतलें हांगासर. तिसऱ्यो क्रॅब शेकशेके, कुर्ल्याचे शेकशेके आनी चोणक कोळी, शीत आनी रेशाद पॉम्फ्रेट. हय 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 हय. आनी हे पुडिंग. हे जालें थाली रेडी. जेवण थाली पळय येदे व्हडले थाली हांवें हेजे येदे व्हडले थाली खंय पळोवना. प्रायस वायज मातशे डिफरन्स उरतले. जे नॉर्मल थाली आहा न्ही ते 1599 न्ही. बांगडा थाली 999, चोणक थाली 1299, 1299 प्रॉन्स थाली. स्पेशल थाली विथ किंगफीश 1599 आनी पॉम्फ्रेट रेशाद जर तुमी घेयत ते 1799. थाली आहा व्हडले पळयतात. आतां इतले सगळे जेवण पळोवन पयलीं पोट भरतले इतले वता काय ना तेय पळोवपा जाय. पण हांगा पळया थालीन तुमकां चेरीज मेळटले. चेरीज आतां म्हाजे ताटान चेरीज ना. मायकलाच्या ताटान चेरीज आहा. एक चेरीज विथ आनी म्हाजे हितून चेरीज ना. ओके. सोल कडी ही हांगासर भाजी आहा. हे केबेज भाजी. मागीर हांगासर तिसरे सुके आनी क्रॅब शेकशेके आहा पळय हांगासर. कुल्ल्यो कोणाक आवडटा कुल्ल्यो सगळ्यांक आवडटा कुल्ल्यो. आनी हांगासर नुस्त्याची कोडी, चोणक कोडी, शीत आहा येदे व्हडले पोर्शन. मागीर चेरीज आहा, लोणचें आसा. मागीर हिंगा पळय भाजी आसा, कांदे आहा, कांद्याचें सालाड आनी हांगासर किसमूर आहा. मागीर लोणचें आसा, पापड. तेज्या वांगडा एक नॉन अल्कोहोलीक ड्रिंक आहा म्हाज्या हितून. तर आमी आतां जेवण टेस्ट करून पळोवया कितें रावला. कितें म्हणणी थाली हेजे फुडें खंय दिश्टी पडली तुमकां येदे व्हडली थाली. पयलू पोट भरलें खंय
ती व्हडली. पोवनूच पोट भरतले अशे थाली आसा हांगासर पळय सायज पळय आले थाली हेजे फुडें हांवें केल्यार पळोवला गोंया मेळटा पळय ते भाशेन आनी थाली एन्जॉय करा कितें म्हणटा एन्जॉय करूया. तुगे कितें फेवरेट खंयची थाली नॉर्मली येयल्यार तूं कितें चड घेता हेच हांव किंगफीश थाली खाता, किंगफीश प्रॉन्स थाली खाता. हां सो सगळे ट्राय करप एक दिसा एक ओके आज पॉम्फ्रेट थाली. आयज पॉम्फ्रेट थाली एन्जॉय चणक कडी घालया चणक कडी आतां हें बरो वास येवपा लागला टेस्ट करपा एक टायमींग हा हा घरानूच जेयता अशें दिसता एकदम ऑथेंटीक शेफ जे न्ही हांगासर गोंयचे आसा उलोवपा मातशें कॅमेरा फुडें मातशें येवपाक लसता ताका लागून हांवें तांकां कॅमेराचेर घेवंक ना पण हात बीत दाखयला मातशें प्रायवेसी भशेन आसा पण शेफ जे आहा न्ही हांगासर गोंयचे आसा ताका लागून म्हणजे टेस्ट आनी आतां कळ्ळें म्हाका इतले व्हडले लायट कित्याक लागतात ते जेवण न्ही एक फावटी टेस्ट लागले न्ही लोकांक कितले पयस आसूं न्ही लोक येतलेच येतले तुमचेंय रेस्टॉरंट आसा इंग्लंडान म्हाका सांगात दुबयन आसा दुबयन हांव येवपाचो आहा US हांव येवपाचो आहा पयलीं मॅसेज करा ईमेल करा आनी दवरा त्या हिसपान हांव बूक करतलो आनी वर्ल्डाक खंयचे गोवन रेस्टॉरंट आहा पळय सगळे रेस्टॉरंट हांव तुमकां दाखोवपाक प्रयत्न करतलो आनी इंग्लंडान तुमचे जर रेस्टॉरंट आसा सावथ हॅम्पटन जाल्यार इंग्लंडाचे खंयचे कोणशाक म्हाका मातशें कळयात हांव येता तुमच्या रेस्टॉरंटान आनी भोजन एन्जॉय करता आतां बाकीचे पळय आतां कुल्ली शेक पळया आतां कुल्ले खावपाक गेले न्ही चड वेळ लागतले ताका लागून हांव कुल्ली मागीर खाता बॅक दी कॅमेरा के दोनूय हात यूज करचे पडटले आनी कामां सारकें जावचें ना आनी कॅमेरा जातले डर्टी लेन्स स्पीड आयले की मागीर म्हजें बरें दिसपाना न्ही मागीर तुमीच म्हणटले कितें बुरसो शेफ म्हणटले शेक नेक्स्ट लेवल तिसऱ्यो पळया तिसरी फूल कांयच मिस्टेकी हांगासर मेळ्ळें ना म्हाका आजू पर्यंत भाजी कॅबेजी भाजी ऑथेंटीक गोवन फूड चड तेल ना हातून कॅबेज फुगात आतां कॅबेज फुगात कशें करपाचें पळयला तुमी जर तुमकां खबर ना जाल्यार शेफ बन पळयात तेजेर दाखयला कॅबेज फुगात कशें करपाचें चड तेलकट आसना वेवस्थीत सोल कडी लास्टाक पिवपाचें आसता कारण म्हणजे जेवण डायजेस्ट जावपा लागून सोल कडी लास्टाक पिता जर तुमकां पयलीं पिवपा जाय तुमची मर्जी पुडींग आसा पुडींग बी ट्राय करून पळया तेजे पयलीं आमचें फेवरेट रेशाद नुस्तें रावलां हांगा थंड जावपाचे पयलीं आमी एन्जॉय करया नाजाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातले न्ही ते बी टेस्ट करया रेशाद पॉम्फ्रेट रेशाद वेल बॅलन्स जेवण कोणते येवचें पडटलें हांगासर आतां आनी एक हांगासर तडतडीत सायड डीश प्रिपेर जावपाक लागला कालवां ऑयस्टर रवा फ्रायड ऑयस्टर विथ रेशाद हे पळयात एकदम करकरीत कालवां 885 प्लेट म्हटल्यार हे सगळे तितले आसता कितले आहा पळया दाखय तुमकां 1 2 3 4 5 6 8 पीस कालवां मेळटले 899 लेस देन 9 pound 899 रवो फ्रायड शॅलो फ्रायड कालवां आनी कालवांक गोंयकार म्हटल्यार कालवां एकदम सुपर्ब एकदम पळयता एकदम कुरकुरीत आहा एकदम जबरदस्त कितें टेस्ट आहा रेसिपी फारोवची पडटली आं ड्रॅगन चिकन Event Baruk Sodla Luciferan. वयस थाली सोंपना जाले 2 दीस जेवपाची गरज पडपाना आतां तुमकां टॉयलेट बी दाखयता आदुपा वयता टॉयलेट बिलेट पळय एकदम टकाटक आतां व्हिडिओ कवर करचे पयलीं गाडयो खंय पार्क करपाचे ते तुमकां दाखयता फ्री ऑप्शन्स बी आहा आनी पेड ऑप्शन्स बी तुमकां पळोवपाक मेळटले
पार्किंग पळय रेस्टॉरंटाच्या सारके फुडें पार्किंग आसा, पेड पार्किंग म्हणटा पळय तें आसा. आनी जर फ्री पार्किंग जाय न्ही, फ्री पार्किंगाचो बंदोबस्त बी तुमकां जातले. जर असले सगळे गल्ली पळयतले तुमी आजूबाजून गल्ली आहा अशे हेवटेन हे आतां हे गल्ली जाले, हे गल्लीन फ्री हे गल्लीन पेड पार्किंग आसा. आनी अशी भरपूर गल्ली आनी आजूबाजून जर ते गल्ली जर तुमी पळयतले न्ही जाल्यार तुमकां थिंगा फ्री गाडयो थिंगासर दवरपा मेळटले. फ्री पार्किंग तुमकां हांगासर दवरपा मेळटलें. कितें त्याच भशेन आयचो व्हिडिओ तुमकां कशें दिसले कमेंट सेक्शनान कळयात. हे असलेले वेलंकनी इम्पेरियल लॉन्जाचे फूड रिव्ह्यू तेंच्यांनी स्वता म्हाजे फुडें जेवण म्हाजें तयार केलां. जर तुमी हे रेस्टॉरंटांनी येयला आनी एन्जॉय करून गेला वर तुमचे एक्सपिरियन्स कशे असलेले म्हाका मातशें कमेंट सेक्शनान कळयात हां. तर पळयत रावा कोंकणी TV. तेन्ना देव बरें करूं.